खबरो विस्तारान। गोंयांत उटंगराच्या रेड अलर्टाचो सेगीत तिसरो दीस। तिसऱ्या दिसा मातशी थाकाय, मात पेडण्यां काणकोणा उटंगराचो नेट कायम। पेडण्यां वता वता थंय बुडटी, दर्यादेगांनी नेट देंवलो। आतां मेरेन 60.83 इंच पावस पडला, सरासरी परस 26.1% मायज। हणजुणें सोडून सगळीं धरणां फूल। पुराय राज्यांत झाडां पालसणां कोसळप चालूच। बुधवारा हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट। फाटले 3 दीस पुराय राज्यात पावसाचो उटंगार चालूच। जायत्या कडांनी रस्ते खचप, पालसणां फुगिल्ल्यान कोसळप, झाडां हुमटून पडपाच्यो घडणुको सुरूच आसा। गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी खासा करून शारांनी नव्यान बांदिल्ले रस्ते खचल्यात। सोमार रात मेरेन उजो पालोवपी दळाक 165 कॉल्स आयल्यात। पणजे पुराय शारांतली गटारां भरून व्हांवपाक लागल्यात। मंगळारा सकाळी सुमार 7 वरांचेर महाराष्ट्र रजिस्टर एक म्हारगेली गाडी एके सायडीन रस्त्या कुशीकच्या व्हाळांत गेली। गाडयेकार सांगता लुकसाण 2 लाखां वयरूच। हरमलच्यान मांद्र्या वचपी रस्त्यार उदक भरिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी। कासरवर्ण्या म्हापशेच्यान चांदेल वचपी मुखेल रस्त्यार पावसाचे उदक भरिल्ल्यान येरादारी पुराय तरेन बंद। थिये वाठारांतली मानस भरिल्ल्यान गेटी उक्त्यो केल्यात। मंगळारा दिसभर पावस पडिल्ल्यान थिये लोकांच्या घरांनी धोपरभर उदक भरलां। गिरी बस्तोड्या वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलां। रस्ते उदकापोंदा गेल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।